आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो इकोट तुमची सवय असू. तुमचे सवय असो. बांबडीनो आज पवित्र सभा करता परब बागून इनास दे लोयोलाचो इनास जो जावन आसा स्थापनार सोसायटी ऑफ जीजस जेजुईत संस्थेचो. ताचे खातीर देवाक आज आमी आर्गां दिवया आनी ताणें पवित्र सभे खातीर वावर केल्लो तो ओळखून सगळे आमी देवाचे मोहिमेक वावरूंक आमकांय हे मिसांत कृपा मागुया. पातकींची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां सगळ्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो पूड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंत सदांच वार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रिसा काकूत कर, प्रिसा प्रार्थुया. सोरपदवेदार सासणाच्या देवा, सोडवणीच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो बागेली जावन तुज्या नांवाक ओदीक ओदीक वर्तमान जोडूंक तुवें बागयोंत इनासाक सगळे शोकतेन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनान धरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत बरें झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाताक जैताचो मुकूट जोडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयक. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोटा मोजी आख्ख्या देसान झगड्याचो आनी बेडाचो मनीस जावंक आवय गे मोजे तुवें म्हाका जल्म दिलाय. तांकां हांवें उश्णें दिवंक नाय, उदारूय तांचे घेवंक ना, तरी तीं सगळीं म्हाका शिरापतात. तुजीं उतरां म्हाका पावतालीं तेन्ना हांव तीं आशेन गिरासतालों. तुजें उतर जाल्लें म्हजें दादोसपण, म्हज्या काळजाचो संतोश. कित्याक सर्वेस्परा दरबाराच्या देवा म्हाका तुजें नांव घालां. अधर्मी मनशाच्या सांगाता हांव बसूंक ना.
तांच्या बरोबर हांव मिरूंक ना. तुजो हात म्हजेर आसलो देखून हांव म्हजो एकलोच बसून रावतालों, कित्याक तुवें म्हाका तांच्या कांटाल्यान भरलोय. म्हजेर सदांच कोश्ट कित्याक? म्हजे गाये कित्याक बरे जायनात? तांकां वखदाचो गूण कित्याक पडना? फटयलेल्या वालापोरी आनी फसयतल्या उदका भाशेन तूं म्हजे तांय वागूंक सोदताय? हाका सर्वेस्परान असो जाप दिलो, तूं परतून येशी जाल्यार हांव तुका नव्यान म्हजे सेवेक लायतलो. पोलकी न्हय पूण मोलाचीं उतरां उलोयशी जाल्यार तूं म्हजेंच तोंड कशें जातलोय. तीं तुजेशीं परतून येतलीं, पूण तूं तांचेशीं परतून वचो नाका. हे पोरचे विरुद्ध हांव तुका पितूलची गोट वणून कोत्तलों. तीं तुज्या आड झुजतलीं, पूण तुजेर जोयत व्हरची नात. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडोवंक हांव तुजे सवें आसां. अशें उलयता तो सुरेस्पोर. खोट्या मनशाच्या हातांतलो हांव तुका निवारतलो. जबरदस्ती कोत्तल्याच्या चोपक्यांतलो हांव तुका सोडयतलों. देवाचें उतरें. देवाचे वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. परतून म्हणुया. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या. म्हाका इजा दितल्याच्या चोपक्यांतलो म्हाका राख आनी वाटाय. वायट कोत्तल्याच्या हातांतलो म्हाका तूं निवार. रोगताक तांदलेल्याच्या ग्रासांतलो म्हाका तूं सोडय. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय, म्हजो जीव काडूंक ते दोडेक रावतात. बोलीस मनीस म्हजे विरुद्ध पेडे करून उपरासतात. पूण हांवें कसलीच चूक करूंक ना. ना सोरेस्परा हांवें पातक करूंक ना. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बोल, तुजेरूच दोळे लायता. खरेंच देवा तूं म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं. म्हाका पाव. देवा म्हज्या शत्रूचेर म्हाका जैत मेलूं दी. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. हांव मोगेलो तुजें बोल वाकाणटां. दर सकाळीं तुज्या मोगाची किर्तन गायतां. कित्याक तूं जालाय म्हजो किल्लो. म्हज्या आकांताच्या दिसा म्हजो आसरो. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तूं म्हजें बोल देवा. तुज्या मानाक स्तोत्रां गायतां. तूं देवा म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं. जबाब. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटां. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून लोकाचे उरपुंजीक म्हळें, स्वर्गीचें राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या परी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा. तो नव्यान लिपोवन दवरता
आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, देवाचें राज नाजूक मोतया सारकें. The kingdom of God is like a precious pearl. जे मनशाक मेळटा ताका हेर कितेंच नाका, सगळें सोडून दिता. आनी अशेंच कितें बाबा भयणीनो, भाग्योंत इनास दे लोयोलाचो इनास ताच्या जिवितांत घडलें. आज आमी ताची परब करता की पवित्र सभा. इनास संवसारी मनाचो आसता. ताच्या मनांत एक व्हडलो मिलिटरी ऑफिसर जावपाची इत्सा आसता आनी तेच दृश्टीन तो आपलें जिवीत जियेता. संवसारी मान, संवसारी पदवी आनी झुजता आसतना तो इस्पायनाचो आसता, बास्क रिजन ह्या वाठारांतलो. इनास झुजता आसतना ताचे दिंबेर एक गुळी पडटा आनी तो जखमी जाता आनी ताका हॉस्पिटलांत घालता. हॉस्पिटलांत इलाज जाता आसतना इनास ते नर्सी लागीं मागता, आपल्याक थोडीं पुस्तकां वाचूंक दियात, हांगा कितें करतलो हांव. तो वाचूंक रावता पुस्तकां ऑफ ब्रेव मिलिटरी ऑफिसर्स. तो वाचूंक रावता रोमांसी, संवसारी नदर ताची. पूण त्या हॉस्पिटलांत असलीं पुस्तकां आसना. ते नर्सी ताका 2 पुस्तकां दितात. एक लायफ ऑफ जिजस, जेजूचें जिवीत, आनी एक फ्लॉस सांगतोरूम, ताचें नांव भाग्योतांचें जिवीत. हीं 2च पुस्तकां आसतात त्या हॉस्पिटलांत. आनी इनास आनी कितें करतलो, कांय ना ताचे लागीं. ताच्यान उठून वचून हाडूंक जायनात पुस्तकां. पुस्तकां वाचूंक लागता. जेजूचें जिवीत, सांतांचें जिवीत. जेजूच्या जिवितांतल्यान ताका मेळटा द प्रेशियस पर्ल, उंचा मोलाचें मोती मेळटा. जीजस हिमसेल्फ, जेजू मेळटा ताका. जेजूचें जिवीत वाचून तो एके भाशेन जेजूच्या मोगान पडटा. ताका मेळटा हे मोती जे वेपारी सोदता. ताका मेळटा उंचा मोलाचो थेवो. भाग्योतांचें जिवीत वाचता आनी म्हणटा, ह्या भाग्योतान आनी ह्या भाग्योतान हो हें केलें, म्हज्यान करूंक जायना, हांवूय करतलो. न्हूच भाग्योन जावपाची उर्बा, पूण भाग्योता भाशेन जेजूक गोवाय दितली उर्बा इनासाक हॉस्पिटलांत मेळटा. आनी बरो जावन वेतोच इनास दुसरोच मनीस जाता. सोडटा सगलें आनीक जेजू खातीर वावरूंक फुडें सोदता. इनास जेजू सारको जाता आनी सगलें जेजूचे मोहिमेक करूंक इनास वावुरता. इनास व्हडलो जाल्लो
लाती शिकूंक वयता, दुसऱ्यांक सांगाता घेवन 16व्या शेंकड्यान सोसायटी ऑफ जिजस सुरू करता. इनास जेजू खातीर जो थेवो जे प्रेशस पर्ल इनासाक मेवलेलें तेजे उद्देशी इनास जेजू खातीर वावुरता. सगळें सोडून दिता, संवसारी मान, मिलिटरी ऑफिसर सगळें सोडटा आनी तितलेच उर्बेन जेजू खातीर वावुरता. आपले सांगात्यांक घेवन सगळें देवाचे मोहिमेक तो करता. आद मायोरेम देई ग्लोरियम, आद मायोरेम देई ग्लोरियम म्हणजे टू द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, हो ताचो हेतू जाता. आनी आपल्या सांगात्यांकूय तेंच, टू द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. भाव भयणीनो, भाग्यवंत इनास ताका मोती सोदूंक भोंवतेलो एक वेपारी कसो जेजू मेळटा आनी जेजू मेवलो, ताणें सगळें सोडलें. आमकां जेजू मेळ्ळा. वी ऑलरेडी हॅव दॅट प्रेशियस पर्ल हू इज जिजस हिमसेल्फ. आतां गरजेचें तें म्हळ्यार आमी हे जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक जाय. हें पर्ल आमी घेवन रावना. इनासान तें दुसऱ्याक दिलें. इनासान आपल्या सांगात्यांक दिलें. इनासान ही संस्था घडली, जेजूक दुसऱ्यांक दिलो. आनी जेजूच पाद्री आख्या संवसाराक कितलो बरो वावर करतात जेजू खातीर. आयज तोच जेजू, द प्रेशियस पर्ल आमच्या जिवितांत ह्या अवताराचेर येतलो. मागुया ताचे लागीं भाग्यवंत इनासा भाशेन आमचेंय जिवीत ताचे मोगान भर. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, जेजू खातीर हेर सगळें मान, व्हडपण, गिरेस्तकाय सगळें म्हाका मेळ, शेण म्हूण समजता. जेजू खातीर जेजू म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो, हो ताचो हेतू आसता. आमच्या जिवितांत अशेंच जावन आज हे मिसा भेटींत मागुया. मिटोनेक आमी गायन गावुया. तुकाच बापा, C 30 आणि 8, पान 40 आणि 4, C 38, पेज 44. Moje ate, moje vaine, sliga korana moje, tu so moj Bog, Gorgot goru, shuko morzo kljam viru, भयणी भावंडोय आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत खरी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घेवन. भू पवित्र देवा आमचे बापा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रायेची जोर करून
तुवें आमकां दिलाय. भाग्योन इनासाचे पोरबे दिसाक ते आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक मारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद वेदाळा आनी शास्त्रांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सरमणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळे दुतां भोगतां सांगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. परस पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातक्यांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. Jesu melo, Jesu जिवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय करून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक केपरी तुमीचेर विस्तारलेली
तुझे पवित्र सभेचा उगडास कर आणि फ्रान्सिस आमचे बाबासाहेबा, फिलिप आमचे वी साहेबान, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनः जिवंत माणसो बरोवन सदरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणूची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यां समेस्तांक तुझे पोरजोळीत मुखामावळ फुडें फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूत आनी आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल, भाग्योन इनास लोयलो आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारून म्हणूया. आमचे बापा सर्गीच्यो, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार ककुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांगडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीस घाल. तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी. तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताना जो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. असतो किरीत देव आमच्या जिविताचो उंचा मोलाचे मोती जेजू आमचो सोडवूंडार. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ताचे जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजें कातुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कोम्यावनच्या वेळार आमी गायन गावुया. आर 15 जेजू मोगाच्या आकट्या पान 182. आर 15 पेज 182. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची नासुरी काढता. तुझ्या मोगाच्या उच्या, तुझ्या मोगाच्या उच्या. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची नासुरी काढता. तुझ्या मोगाच्या उच्या, तुझ्या मोगाच्या उच्या.
आमी प्रीती होवू सोयो अपमान करता तुय आमी माफी करू जेजू मोगाच्या आमची लाजुनी गाळता तुझ्या मोगाच्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या प्यार आमची लाजुनी गाळता तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, भाग्यवंत इनासाक तुझे पवित्र सोबेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें उतलेल्यान देणे खातीर आमी तुका दिन वासूंक हो वाखणणेचो योद्न भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कुडण रगत आमकां दिसान दीस अदीक घोटाय दिवन ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवांक सदांच अदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार सासणाचे सासणाक तुजे मोहिमेचें किर्तन गावूंक आमकां फाव कर. ह्या मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो ब्रेस्तार सांजे 5 ते 8 पर्यंत रेदेमतोरीस पाद्री फादर लॉपीस आनी फादर इएन आमचे बरोबर आसतले. प्रेयर ऑफ डिलिव्हरन्स तशेंच पुरम संस्काराक मागणी आनीक मीस आसतले. वांटो घेवया. फाल्यां भाग्यवंत आल्फोन्स मारिया लिगोरी ह्या धर्मशास्त्राची आनी धर्म अध्यक्षाची परब. भाग्यवंत आल्फोन्स मारिया लिगोरी हाणें रेदेमतोरीस पाद्रींची संस्था घडली. ताचे देणे खातीर फाल्यां पवित्र सभा आर्गां दिता देवाक. दुसरेर म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आनी तिसरेर म्हयन्यांतलो पयलो शेनवार आसतलो. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Te besu